आज आम्ही रिवणा विमलेश्वर मंदिराच्या या आम्ही जाग्याचेर येयल्याकडे हा आमचे नावेली मतदारसंघाचे दीनदयाळ प्रशिक्षण शिबीर आमच्या आयज सुरू जाता आणि 2 दीस हे प्रशिक्षण सुरू आसतलें. जवळ जवळ 120 सुमार कार्यकर्ते आमचे हितून पार्टिसिपेट जाल्या, जे आमचे बूथ कार्यकर्ते आसतले, मंडळ कार्यकर्ते आसतले, आमचे महिला आसतली, युवा आसतले आणि मोर्चाचे आमचे कार्यकर्ते असे सगळे 120 आमचे प्रमुख कार्यकर्ते आज ह्या प्रशिक्षण शिबिराक उपस्थित आहात. आणि आयज आमची ही 4 मिटींग सुरू जातली आणि आमची सांजची रातची 8 पर्यंत आमची मिटींग आसतल्यो. हितून आमचे आयज 4 आमचे टॉक्स आसतले ते आमचे भाजपाचे जे वरिष्ठ नेते आहा ते आज येतले आणि हांगा आमकां मार्गदर्शन करतले. आणि फाल्यां आमचे सकाळी 9 सुरू जातले आणि 12:30 सांजचे फाल्यां काबार जातले. त्या फाल्यां 3 आमचे टॉक्स आसतले आणि अशे आमचे कार्यकर्त्यांक मोटिवेट करप. कार्यकर्त्यांचे आतां येणाऱ्या काळान आमकां पंचायत इलेक्शन आसतलें, विधानसभेचें इलेक्शन आसतलें आणि हे आमचे शिबीर हे खूब उपयोगी पडटा आमकां कार्यकर्त्यांक मोटिवेट करपाक. आणि आमचे कार्यकर्ते सदांच 24/7 सदांच लोकां मदीं आसता आणि तरी सुद्दां आमी सदांच आमचे कार्यकर्त्यांक आमी लोकां मदीं दवरपा खातीर विविध कार्यक्रम घडोवन हाडटा आणि त्या खातीर आयज हे प्रशिक्षण शिबीर दवरलां. म्हाका खूब बरें दिसता. ह्या विमलेश्वर पाठांगणांत आमी आयज हांगा उबे आहा आणि हांगासर आमची सगळी वेवस्था, रावपाची वेवस्था 2 दीस हांगा रावतले. आणि हांव आमचे भारतीय जनता पार्टीन हे शिबीर आयोजीत केल्या बद्दल हांव धन्यवाद दिता. आणि येणाऱ्या काळान आतां आमकां खुबशें काम करपा जाय, लोकां मदीं वचपा जाय, लोकांचे जे कितें प्रश्न आहा ते आमकां सोडोवपाचो आमकां जाय. ह्या खातीर हें शिबीर आमकां खूब उपयोगी पडटलें. हांव सगळ्यांक उपस्थित आमच्या कार्यकर्त्यांक देव बरें करूं म्हणटा.